हांव अरुण भट TJSB सहकारी बँकेच्या गोंय राज्याचो मुखेली कर्नाटकाची जबाबदारी म्हज्याच कडेन आसा। TJSB बँक मडगांवां 2012 साला सुरवात जाल्ली, पूण जागेच्या कमतरतेक लागून आमकां दुसऱ्या जागेर स्थलांतरीत करचें पडलें। आयज पासून मडगांव शहरांतल्या प्रमुख बाजारा कडेन आमची ब्रांच सुरू जाता आनी TJSB बँकेन गोंयांत एक वेवसायीक बरी उदरगत केल्ली आसा। विशेष करून तुमकां सांगपा म्हणजे आयज गोंय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, गोवा पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट वॉटर बिल पेमेंटा खातीर लागणारे प्रत्येक सोल्युशन TJSB बँकेन आयज दिल्लें आसा। TJSB बँक ही एक टेक्नॉलॉजिकली व्हेरी सावंड बँक म्हणून वळखली वता। एक ISO प्रमाणीत बँक, ज्या बँकेची 5 राज्यांनी शाखा आसात आनी 138 शाखा देशभर ह्या बँकेचे आसात आनी ह्या बँकेचो बिझनेस जवळपास 20,000 कोटी आसा आनी बँक फाटली अनेक वर्सां प्रॉफिट करत आसा। आनी एक बँकेचो एक सांगपाचो म्हणजे एक बरी गजाल म्हणजे दर वर्साच्या 10 एप्रिलाक ही बँक आपले फायनान्शियल रिजल्ट्स डिक्लेअर करता। कंटिन्युअसली ही बँक 15% जास्त डिविडंड देत आयिल्ली आसा आनी गोंयांत आयज आमचे कडेन अनेक कस्टमर जोडिल्ले आसात। आयज तुमकां सांगपाक म्हाका खोशी भोगता, जरी गोंयांत आमचे 5 ब्रांची आसली तरी आयज गोंयांत TJSB बँक ही प्रत्येक घराघरांनी पाविल्ली आसा। प्रत्येक घराचे जे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करपाचें काम किंवा उदकाचें बिल पे करपाचें हे TJSB बँकेच्या माध्यमांतल्यान जाता। म्हणून म्हाका गर्वान सांगून दिसता आयज TJSB बँक प्रत्येक घरांनी पाविल्ली आसा। TJSB सहकारी बँक गोव्यामध्ये 2011 मध्ये आली। ऑक्टोबर 2011 मध्ये पहिली ब्रांच ओपन केली म्हापश्यामध्ये। त्यानंतर मडगावमध्ये ऑक्टोबर 2012 मध्ये TJSB ने आपली दुसरी ब्रांच ओपन केली। या गेल्या 10 वर्षामध्ये गोव्यामध्ये 5 ब्रांचेस आणि कर्नाटकच्या मिळून 6 ब्रांचेस अशा मिळून गोवा रिजनला आपल्या 11 ब्रांचेस आहेत आणि या 11 ब्रांचेसमध्ये टोटल 830 कोटीचा बिझनेस आहे। आत्तापर्यंत जसा गोवेकरांनी TJSBवरती विश्वास दाखवला आहे तसाच या पुढील काळामध्ये पण गोवेकर आमच्यावरती विश्वास दाखवतील आणि TJSB गोवा रिजनचा बिझनेस हा लवकरच 1000 कोटीचा टप्पा ओलांडेल अशी मला खात्री वाटते। त्याचबरोबर आम्ही गोवा सरकारचा पण आम्ही आभार मानतो की त्यांनी आमच्यावरती विश्वास दाखवून इलेक्ट्रिसिटीचं बिल कलेक्शन आणि वॉटरचं बिल कलेक्शनची एक्सक्लुझिव्ह ऑथॉरिटी TJSB सहकारी बँकेकडे दिली, त्याबद्दल त्यांचे सुद्धा धन्यवाद। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.